नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes Beyond Luxury. नुस्त्याचेर फॉर्मेलिनाचे रॅकेट मल्टी स्टेट गोंयापुरते ना. फूड सेफ्टी ऑथॉरिटीच्यो धाडी गोंयापुरत्यो न्ही, देशभर होच ट्रेंड. कितल्याशाच राज्यांनी असल्या नुस्त्याचेर बंदी, मात गोंय सरकार माफिया मुखार बागवलो. फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याच्यो गोंयभर खवदळ, नुस्तेमारी मंत्र्याची जाग ना माग. फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याच्या सरकाराक वर्सां फाटीं म्हायती, मात FDA फिशरीजाक आदेश दिवनय माफियांचो सर्रास सेल. प्रुडंट एक्सपोज. गोंयकारांनी घेतलो नुस्त्याचो धसको. नुस्तें मार्केटाक खाली, गिरायक ना म्हण प्रेसय पडलो. हॉटेलांनी नुस्त्याच्या जेवणाक मार. गोंय सरकारान लॉन्च केले IT पोर्टल. आयतारा IT धोरणाचे लॉन्चिंग. IT स्टार्टअप्सांक धोरणात सुटसुटीत तरतुदी. मुख्यमंत्री म्हणटा IT हबाचे दिशेन गोंयची वाटचाल. आणि गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचो 19 तारखेचो विधानसभेवेलो मोर्चा सध्या स्थगीत. विधानसभेत अध्यादेशाचो थाराव हाडलो ना जाल्यार मात 2 ऑगस्टाक मोर्चा. नुस्त्याचेर फॉर्मेलिन मारपाचे रॅकेट मल्टी स्टेट. फॉर्मेलिनाचे नुस्तें गोंयापुरते ना आनी फूड सेफ्टीच्योय धाडी गोंयापुरत्यो न्हय. देशभर लोकांच्या जिवार नुस्तें तिगोवपाचो होच ट्रेंड. नुस्त्यावेले फॉर्मेलिन तपासपाचो आदेश FSSAI म्हळ्यार फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचो. आसामात असल्या नुस्त्याचेर बंदी घाल्या. गोंयचो सरकार मात परमिसिबल म्हण सांगून FDAकच टार्गेट करता. खासा रिपोर्ट. मडगांवां नुस्तें मार्केटाचेर रेड पडली आनी थंय कॅन्सर फॉर्मेलिन मारिल्लें नुस्तें मेळ्ळें. And we checked about 17 vehicles which have come from different states. Andhra Pradesh, Maharashtra, Kerala, Orissa. Local fish also, including local fish. And most of these vehicles have come from others. So this from the other different states we have taken sample and we have done spot test for formalin and they have been proved positive. Because the color has changed, we have done here, we brought our chemist with us and we have done qualitative test, it is proved positive. FDA स्टाफान केल्लो हो इन मार्केट ग्राउंड झिरो एक्सपोजे प्रुडंटा वयल्यान वाऱ्या प्रमाण व्हायरल जालो आनी गोंयकार जागो जालो. उपरांत पॉलिटिकल प्रेशर हाडूंक मार्केटां बंद दवरली. नुस्तेकार फॉरवर्ड आशिल्ल्या सगळ्या आमदार मंत्र्या मेरेन पावले आनी निमणे आरोग्य मंत्र्यानूच नुस्त्यातूच फॉर्मेलिन आसता आनी ते परमिसिबल म्हूण मिडियाक आनी FDAक पिशांत काडपाक सुरवात केली. ना फॉर्मेलिन you basically use formalin on a dead body. It's a toxic material. असले permissible कशें जावंक शकता तरी? How it inherent in the fish there is formalin. You go through Google and check whether inherent in fish there is formalin or no. Particular आमचे fish काय सगळे Fishan in general. मात FDAच्या स्टाफाची परिस्थिती पळयात. तांच्या तोंडाक गुड्डो. खरें म्हळ्यार हें फॉर्मेलिन गोंयापुरतें ना आनी फूड सेफ्टीच्यो ह्यो धाडी गोंयापुरत्यो न्ही. देशभर लोकांच्या जिवार नुस्तें तिगोवपाचो होच ट्रेंड. नुस्त्यावेले फॉर्मेलिन तपासपाचो आदेश FSSAI म्हळ्यार फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचो. जाल्यार गोंयचे आमदार मंत्री मेतेर कित्याक जाले? Health minister responsibility is there that people it doesn't affect the life. And I take full responsibility. About 20 किती असतात 20. And beyond 60 is not allowed. And marrow कितलो? Marrow किती around 20. It's on borderline. It's not. I don't know what that terminology is. म्हणजे सॅम्पल टेस्ट करचे पयलीं हांगा लॅबोरेटरीन डायरेक्ट टेस्ट करचे पडली ताजेर एक स्पॉट टेस्ट केलो ताणें जस्ट वीच इज अ क्विक टेस्ट. तो स्पॉट टेस्ट आनी तातूंत तांकां आल्डिहायड कंटेंट मेळ्ळो. आल्डिहायड हातूंत फॉर्माल्डिहायड इज ऑल्सो वन टायप ऑफ आल्डिहायड. सो आतां आमकां पळय जें फॉर्मेलिन मेळ्ळां न्ही तें ताजे पेक्षा कमी आसा. म्हणजे जे लिमीट आसता पळय अमूक ते अमूक हाज्या भितर म्हणून तें फॉर्मेलिन जे आसपाक शकता पळय ताजे पेक्षा आमी कमी आसा. आनी डिटेल टेस्ट करतकच कळ्ळें की बाबा तातूंत फॉर्मेलिन
ना म्हणून ना म्हणजे कितें फॉर्मेलीन पळय जें आसा न्ही फिशान नॅचरली थोडे अमावंटान प्रेजेंट आसता. वर्सा फाटी नुस्त्याक पेस्टिसाइड मारतात म्हूण मिडिया रिपोर्ट येताले आनी देशभर असले नुस्तें विकतात म्हूण फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ऑथॉरिटीन गोंयच्या FDAक आदेश काडून धाडी घालूंक लायिल्ल्यो. गोंयच्या सरकारान FDA आनी गोंयकारांचो बळी दिलो, पूण आसामान धाडस दाखयलें तें गोंय सरकाराक जमलें ना. नागालँडात फॉर्मेलिन मारिल्लें नुस्तें येतनाच कोहिमा मार्केटात नुस्तें बंद. फॉर्मेलिनाचें नुस्तें येता म्हूण आंध्राचें नुस्तें ओडिसात विकचे पयलीं जाता चेकिंग. 24 जुनाक केरळ बॉर्डरीचेर 6,000 किलो नुस्तें जप्त. आंध्राचें नुस्तें ताच्यो टेस्टी जाल्यो. निकतीच शुक्रारा भुवनेश्वर ओडिसात मार्केटात धाड फॉर्मेलिन मारिल्लें नुस्तें मेळ्ळें. ओडिसा सरकाराचो 2 दिसां फाटीं फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्या वेल्यान चवकशेचो आदेश. आसाम सरकारान आंध्रांतल्या नुस्त्याचेर घाली बंदी. नुस्त्याक मेळिल्लें फॉर्मेलिन. आसाम ओडिसा सारकेली राज्यां ह्या घातक नुस्त्याचेर बॉर्डर चेक दवरून बंदी घालपा मेरेन पावली. चडशें नुस्तें आंध्रांतल्यान. गोंयांत मात जाणून बुजून लोकांचो बळी दिवपाची तयारी. Inherent in the fish there is formalin. फॉर्मेलीन पळय जें आसा न्ही फिशान नॅचरली थोडे अमावंटान प्रेजेंट आसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याच्यो गोंयभर खवदळ. श्रावणा आदींच गोंयकारांची मार्केटाक फाट. नुस्तेकारांचेर फुकट नुस्तें वांटपाची पाळी आनी नुस्तेमारी मंत्री पालयेकाराची जाग ना माग. सरकारानच फॉर्मेलिनाचेर U-टर्न मारिल्ल्यान पंचायत. गोंया भायल्यान येता त्या नुस्त्याक फॉर्मेलिन मारतात हे मंत्र्याक वर्सां फाटीं खबर. ताणें FDA आनी फिशरीज स्टाफाक इन्स्पेक्शनां करून एक्शनय घेवंक सांगिल्ली. फुडें कांयच जालें ना. वयल्यान FDAचोच बळी. प्रुडंट एक्सपोज. FDA आनी आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांक हांवें आदेश दिला की तुमी ते चेक करा म्हणून, कित्याक भायल्यान येता त्या नुस्त्याक चड करून वापरता. कित्याक स्थानीक जें नुस्तें आसता तें ताजें आसता चड करून, पूण जें भायलें येता नुस्तें तातूंत भितर हे पेस्टिसायड आसता तशें आमकां कंप्लेंट आयिल्ले आसा. ते जर गोंयकारपण राखतले हरशीं मनशाच्यो डेड बॉडी आनी ऑर्गन तिगोवन दवरूंक मॉर्ग आनी लॅबांनी वापरतात ते फॉर्मेलिन नुस्त्याक मारून लोकांच्या पोटात दमो, श्वासाचे, कातीचे रोग धरून ट्युमर ते कॅन्सरा मेरेन दुयेंसां ह्या फॉर्मेलिनाचो परिणाम. आनी नुस्तेमार मंत्री गोंयकारपण म्हूण बरें ताजें आनी सवाय नुस्त्याच्यो गजाली करता. लोकांक हायजिनीक नुस्तें दिवपाची गरज आसा आनी हें पळोवपाक आमी FDAच्या अधिकाऱ्यांक आनी म्हज्या फिशरीजच्या अधिकाऱ्यांक दोगांनी मेळून तुमी इन्स्पेक्शन करा अशें आदेश दिल्ले आसा. म्हणून आतां हांव फिशरीज मिनिस्टर ह्या नात्यान म्हजें कर्तव्य ठरता की जर आमी लोकांक बरें दितले, कित्याक गोंयकाराचें मुख्य अन्न म्हणटा तें फीश करी रायस हें आसा. वर्सा फाटीं फिशरीज मंत्रालयाच्या कानार पाविल्लो हो इनपूट आनी अजुनूय असल्या कॅन्सरस फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याची गोंयच्या मार्केटांनी सर्रास होलसेल विक्री. ह्या लॉबींचेर हात घालपाचो सोडून सरकार धरून आरोग्य आनी नुस्तेमारी मंत्रालयाची सपशेल शरणागती. मडगांवां नुस्त्यांत कॅन्सर फॉर्मेलिन मेळ्ळें म्हण प्रुडंटान खबर गोंयकारां मेरेन पावयताच आतां लोक सादूर जाल्यात. नुस्त्या भितरच फॉर्मेलिन आसता म्हण मंत्र्यांनी सांगलें तरीकय गोंयकारांनी आपली तकली वापरून नुस्त्या पासून 4 पावलां पयस रावपाचें थारायलां. शेनवारा नुस्त्या मार्केटांत सदां भशेन गर्दी नाशिल्ली. गिरायक ना म्हण प्रेसय पडला. हॉटेलकार म्हणटात गिरायक नुस्त्याचें जेवण नाका म्हणटात. This formalin issue that was happening, which Maulama has said there is formalin in the fish. Is it over? What is the government doing about it? Why there is no chief minister's answer? Why is it silent over this issue? And who is Vijay Sadasai to say that fish is safe? They said within the permissible limit. Why is the fish within the permissible limits? There should be no limit. It should be formalin free fish. तू नाका तू आयनाका तू नुस्त्याचे आडू लोक ना पूण आज मार्केटान लोक आसा एक्चुअली लोकांक डिपेंड्स मिनिस्टरांक कितें चाळून घालपा खबर मुगे कोणता नुस्तेकारा प्रॉब्लेम करप ना. आनी म्हाका सद्या सवाय दिता कित्याक मार्केटान सद्या कॅमिकला लागून फ्लेमिंगा लागून लोक मातशे भिलो आहा. पयलीं भाशेन जे हुकूट घालून लोक आसतलो ते भाशेन ना. ताका लागून म्हाका सद्या लोक ना म्हूण रेट घोडी दिवं येयली आसतली हें म्हाका दिसता. पूण फाल्यां नाय म्हूण पूण हांवें पासून तेच्या सकाळीं चयलोलें तेणें कॅमिकल हाडलोलें एक बालद्यां घालून तितून एक शेवट घायलोलो आनी शेवट सोमतो उदक सोमतें तांबडें जालोलें आमचे जिरोय हांव हे भाशेन
पूण सायन्स म्हणल्यार तेन्ना म्हणून बोलायचो बानगडी कुत्यो कांय कोणें तुगे हें कितें म्हणजे गव्हर्मेंटान हेजेर सारकें गव्हर्मेंटान हे म्हाका सुद्दां कितू वर्सांनी केलें सुद्दां म्हाका हें एक्चुअली चॅक पोस्टाचेर एवरी डे जावपा जाय गिरायक आसा लोक कोण ना न्ही कितें करपाचें ना न्हू भियो न्हू गिरायक जाय ना आमी काला तें जमताय थंय लोक चड आसतालो न्हू हय हय तूं गिरायक चड आसता ना कोण गिरायक येना नाक मुडाय सद्या आमकां तुका खावपाक त्रास जाता. The fish which is coming from outside, which is coming from other state, which I already said, chemical is banned. It is not good for health. I think they should punish them. आमगे गोंयकार नुस्तेकारां कित्याक बॅन करता आनी तेंगे मार्केट कित्याक बंद. It is a lot of effect. It will take some time. हे रेस्टॉरंटाक गो जाल्यार लोक फिश आता राती देखून आमगे कोणें गेल ना फिश गेल ना बरें गेल ना दुसरें मागताय कित्याक हेजेर कळटा. सो दीस इज नॉट गुड सायन गोवा एज अ ट्युरिझम डेस्टिनेशन. मडगांवां होलसेल मार्केटाचेर मारिल्ल्या रेडीत नुस्त्याचेर कॅन्सरस फॉर्मॅलिन मेळ्ळें. राजकीय प्रेशरान एफडीएची भाशा बदलली. मात राजकारण नाका, गोंयकारांच्या भलायके कडेन खेळ नाका म्हूण काँग्रेसीच्या आमदारांनी आवाज चडोवंक सुरवात केल्या. आलेक्स म्हणटा बाकीच्या राज्यांनी हो प्रकार सिरियस घेतला, बंदी घाल्या. सरकारांतले मंत्री आमदार मात एजंटांक साल्वार करूंक पेटल्यात. आख्खी इंडियेक बॅन केलोले फॉर्मालिनाक नुस्तें बॅन केलोले स्टेट्स आहाय. आसाम, ओडिसा, नागालँड ह्यो सगळी प्लेसिसान बॅन केलो आहा. आनी आमगे गोंयच गव्हर्मेंट थोड्या मनशां लागून थोडे एजंटा लागून कॉम्प्रोमाइज करता. एक एकलो स्टेटमेंट दिता गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर की गोंयांत कांय ना म्हणून. पयलीं म्हणटाय फॉर्मालिन आहलोलें, मागीर म्हणटाय फॉर्मालिन परमिसिबल लेवल प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून आसता. आज नुस्त्या बाजारात गेलो, नुस्त्या बाजारात ते म्हणटाय आमगे मानशे नुस्तें देखून लोक आज भिवपाक लागले मग घेवपाक. आमगे गोंयकार भावा त्रास जाला. हे एजंटा लागून तुमी गोंयकारांक काबागू नाकाय. इन्क्वायरी जाय सारकी कितकोन जाला कित जाला एक नुस्तें येता एफडीएन चेक करपा जाय. एक ट्रक भितर सोदतो. आज सान सिरियसली हे गव्हर्मेंटाचो इश्यू जावपा जायो. हांव गव्हर्मेंटाचो असेंब्लीन हो इश्यू काडटलोच. Inherent in the fish there is formalin. You go through Google and check. गुगलाचे काल चेक केले, आख्खे गुगलाचे रातभर चेक केले. इल्लेशे 2 ड्रिंकूय मारले. कोणतान गुगलाचे मेळना फॉर्मालिन म्हणटा हुंय आहा तें. आनी वयल्यान म्हाका मेळटा की एक पेपराचेर मेळटा की नुस्त्या बॅन जालो आहा म्हणून. एकूच स्टेटीन न्ही, केरला, आसाम, नागालँड पासून बॅन केला. आनी आमगे गव्हर्मेंट हे म्हणटा. सरकारान एक ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचें. There is a slow poisoning of Goan consumers through the adulteration of fruits, vegetables, fish, meat and spices. दुसरो जो विषय घातला under this judicial commission तो म्हणजे to assess the impact on the nutrition and impact on the health and the spurt of the incidence of cancer and other related diseases among Goans. The incidence of cancer in Goa has increased tremendously and must be because of this. I want this to be investigated. And we have to check what is this artificial price rise and monopolization of fish trade by the fish mafia. Ye log amge goinkar log no. Ye baile log yata. Somebody is creating artificial shortage so that they can bring this poisonous fish in Goa. सो 2 प्रश्न उप्रासतात. एक म्हणल्यार नुस्त्याचेर हे फॉर्मॅलिन आयले कशें, आनी दुसरो प्रश्न म्हणल्यार हे फॉर्मॅलिन सापडला नुस्त्याचेर ही गोष्ट सांगपी एफडीएची ऑथॉरिटी. सो एफडीएच्या ऑथॉरिटीन अशें जेन्ना सकाळीं सांगता तेन्ना सांजचे सूर बदलपाक कारण कितें?
आज पर्यंत ते 2 रिपोर्ट्स जनते समोर दवरिल्ले नात. हे सिक्रेटिवनेस कित्याक? पूण सरकाराचो एक घटक, एक मंत्री ह्या सब्जेक्टाचेर उलयता. सो पॅनीक बेठेच जावचे न्हय. This may not sound well because this information is disseminated by government through FDA themselves. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.